कालचा मनान एक संभावार्थाने कोटान जमल्या सम्या तुझे भोवती तुझे तोंड पशी सांबरून परकली परगटल्या तुझी दिरवी तुवें आमकां वेंचलाय इसमोडून आपयलाय दैवीक जीवन बदलाय भावार्थाने कोटायलाय कालचा मनान एक संभावार्था एकवट जमल्या सम्या तुझे भोवती तुझे तापशीत सांबरून पराकली परगटल्या तुझी दिरवी बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आयची तिनी वाचपा एक नवो समाज नवे जेरुसलेम एक नवो सर्ग रसच्या विशांत उलयतात. सुरविल्ली पवित्र सभा उंडो मोडतना आनी जेजूच्या उतराचेर आपले नवे जिवीत आनी नवी समाज बांदून हाडता. आनी तशेंच आयच्या वांजेलांत जेजू क्रिस्त मोगाचो साक्रामेंत दिवन मोगाचो मंदामेंत दिवन एक बरें जिवीत आमी जियेसय आनी कशें एक बरें क्रिस्ती जिवीत आमकां जियोंक साध्य आसा म्हूण आमकां शिकयता. आयचे मिसाचें बलिदान बेडयत आसतना मागया आमी त्याच देवा लागीं ताच्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी आमकां तो बरो आनी अशें एक बरें जिवीत आनी एक बरी समाज हांगासर बांदून हाडची कृपा आम्हा सर्वांक तो देव दिवं दी म्हणून आमी मागया. आमी केल्ली सर पातकां त्याच देवा मुखार दवरून ताच्या बक्षण मागोवन सांगात आमी मागया. हांव पातकी सरपंचार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत घेवन सदां संवकार मुरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गी शाराया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका निवासता तुझ्या
आतुर वैभवापासून आम्ही तुका वाकडता. सोमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकूळ कर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय. आमचे मागणे मारून घे. की त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थूया. ससनाच्या देवा आमच्या बापा, बावर्ताच्या जिविता आणि उतरावरवीं तुझी सोडवण्याची खबर बावर्तनांतल्यान परगटो. तुवें अगणित जडवायन आनी मोगान उचिले तर आमकां बावर्तान तीर कर. बावर्ता खातीर कश्ट दुख सुसूंक आमकां गटाय दी. आनी प्रिती मोगाच्या करण्यांनी आनी उमाळतल्या काळजाच्या उतरांनी बावर्ताक साक्ष दिवंक आमकां फावो कर. ह्या परी आमच्या भोंवतणीची येतल्या क्रिस्त लोकांक बावर्ताचे दार उक्तें साव दे. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजभट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतले वसप. त्या दिसांनी पावलो आनी बर्नबास लिस्त्राक, इकोनियाक आनी शेकी पिजिदियाच्या अंत्योकाक फाटी आयले. वाटेर आसता बावर्तान तीर रावंक शिसांक तांणी उत्तेजन दिलें. देवाच्या राज्यांत प्रवेश आसूंक आमी जायत्या कश्टांतल्यान वाव उतराचे अशें म्हणून तांणी तांकां बूस सांगली. हरेक सभेंत तांणी मलगडे नेमले आनी विश्वास दवरलेल्यांक मागणे आनी उपास करून तांणी सोम्या अधीन केले. उपरांत पिजिदिया प्रांतांतल्यान उतरून ते पंपिलियाक आयले. पेर्गेंत देवाचें उतार परगट करन जातस ते आत्तालियाक गेले. शेकीन थंयतावन दर्या वटेन ते अंत्योकाक फाटी आयले. येदोळ पर्यंत संपयलेल्या कामाचे सुरवेर देवाची मजत मागून तांकां समर्पीत केल्ले हांगा पावतस सभेच्या सर संद्यांक तांणी जमो केलें आनी आपणा मारिफात कितें सगळें देवान केलें तें आनी जुदेव न्हय आसलेल्यांक कशें तांणी बावर्ताचें दार उगडलें हें तांकां विवरून सांगलें. देवाचें उतार. देवाचे व्हड उपकार. देव मुजराया हांव तुजी स्तुती गाता सदांकाळ तुज्या नांवाची उडवी गाता. देव मुजराया हांव तुजी स्तुती गाता सदांकाळ तुज्या नांवाची उडवी गाता. सोमी दयाळानी काकुळता सोसणी कायनानी प्रिती मोगान
भरलोलो सोमेस्तां सर्वेस पोरकितलो बरो सगळे आपले रस्ते थंय कनवळयेन भरलोलो देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता सदां काळ तुज्या नांवाची वडवी गाता सर्वेस्परा तुवें रचलाय ते सगळे तुजी स्तुती गातले तुझे भक्त तुका धीन वाचतले तुझे राजवटकायेची महिमा वाखणटले आणि तुझी वडवड कृत्या ते वाढतले देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता सदां काळ तुज्या नांवाची वडवी गाता देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता सदां काळ तुज्या नांवाची वडवी गाता तांच्या दोळ्यांतली दुकां देव पुसून काडटलो उगडापण पुस्तकांतलें वाचप तेदवा हांवें एक नवो आकाश आनी एक नवी पृथ्वी देखली पयलेंचो आकाश आनी पृथ्वी नपयस जाल्ली दर्योय नाश जाल्लो हांवें पवित्र शहर नवें जेरुजलेम देखलें होरेताक मेळूंक वेचे व्हंकले बरी नेटोवन आयते जाल्ले ते सर्गा वयले देवातावन देंवून येताले आनी शियासणा कुशीतावन येतालो एक ओडताळो हे परी म्हणालो आतां आपुणी मनशां मदें देवाचे बिडार जाले तो तांचे मदें रावतालो ती ताची परजा जाताली आनी तो तांचे मदें सदांच जियेता तो देव जातालो तांच्या दोळ्यांतली दुकां तो पुसून काडटलो मरण वा विलाप रडणे वा दूख आनीक आसचे नात कित्याक आदलो संवसार सगळो नाश जावन गेला तेदवा शियासणार बसलेल्यान म्हळें पळय आतां सगळ्यो वस्तू हांव नव्यान रचता देवाचें उतार्ये देवाचे वडुपकार Hallelujah, 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 hallelujah. उतर तुझे सोम्या दिवो मोजा मेटा प्रकाश वाको मोजा दिसपडत्याची वना हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. तवळ जुदास भायर सरून गेल्या उपरांत जेजून म्हळें आतां मनशा पुताक महिमा लाभली आनी ताजे सवे देवाकी महिमा लाभली. देवाची महिमा ताजे थंय परगट जाली जाल्यार देवूच मनशा पुताची महिमा परगट करतलो
बेगीनच परगट करतलो. मोगाच्या भुरग्यानो, आनीक थोडो वेळ हांव तुमच्या सांगाता आसा. एक नवो उपादेश हांव तुमकां दितां. एकामेकाचो मोग करा. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. एकामेकाचो तुमी मोग करशात, तुमी म्हजे शिस म्हूण समेस्तांक कळीत जातलें. देवाचे उतार हे वाकरणी तुका क्रिस्ता. एक नवो आकाश, एक नवी पृथ्वी हांवें देखली. हांवें पवित्र शहर नवें जेरुसलेम देखलें, होरेताक मेळून पेचा होकले बरी. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयची लितुर्जी आम्हा सर्वांक उलो दिता एक नवेंपण ह्या संवसारांत येवंक, नवी समाज, नवें शहर, नवें जेरुसलेम, नवी आकाश आनी नवी सर्ग. आनी हें सर्व आयच्या दुसऱ्या वाचपातावन आमी आयकता. तर एक नवेंपण, नवी समाज कशी स्थापीत जाता आनी खंयच्या रितीर ही नवी समाज आमच्या समाजांत आसता आनी आसतली म्हणल्या विशयांत थोडो नियाळ आयच्या दिसा आमी करया. पयल्यान पयलें आयज वांजलाची ती उतरां सावन आसात. एकामेकाचो मोग करा. जेजू मोगाचो मंदामेंत आज शिसांक तो दिता. 10 उपादेश देवान मोइसे मुखांतर लोकांक दिल्ले आनी ते सावन आसात सुरविल्ले 3 देवा विशांत आनी ताच्या उपरांतले 4 जण एकामेका विशांत. आनी हेच 10 देवाचे उपादेश जेजू क्रिस्त मोठव्यान घालन एकामेकाचो मोग आनी देवाचो मोग ह्या 2 उतरांनी तो समा करता. आनी आयच्या वांजलांत आमी पळयता, आयच्या वांजल जेजू क्रिस्त ताच्या शिसा सांगाता जेवणाक बसल्या वेळार काडलो तो सन्निवेश सावन आसा. केवल मोगांतावन एक संवसार जिखयत आनी केवल दुसऱ्यांचो मोग केल्यार मात्र हे परिवर्तन आनी बदलावण ह्या संवसारांत हाडयेत. आनी ह्या निमती जेजू क्रिस्त ताच्या शिसांक तो ताकीद दिता, केवल मोग करूंक दुसऱ्याचो पेल्याचो. आनी अशें मोग केल्यार मात्र एक बरो समाज आमच्या जिवितांत आमी हाडयेत. तर मोग केल्ल्यान आमकां कितें उणेपण जाता गी? जर तर दुसऱ्यांचो आमी मोग केल्यार, ना फावो जाल्ल्यांचो आमी मोग केल्यार आमकां तातूंत कितें उणेपण जाता गी? साबार फावटी आमी चिंतचे जावन आसा, आमी मोग करता कोणाचो? आमी मोग करता आमकां कोण मोग करता, आमच्या सांगाता कोण बरीं आसात. पूण आमी चुकता साबार फावटी आमच्या दुस्मनाचो मोग करूंक. जर तर आमच्या दुस्मनाचो आमी मोग करूंक प्रारंभ केलें तर पयल्यान पयलें आमच्या मोती भितर आसली तें भिरांत, राग, मोसोर, जिद्द हें नापायीत जातलें. आनी हें जेन्ना नापायीत जातलें आमच्या कुडीची, आमच्या जिविताची साबार पिडा शिडा आमच्या कुडींतावन पयस वतली. जर तर आमच्या जिविताक बरेंपण जाय, आमी दुसऱ्यांचो मोग करूंक जाय. कितलो ते म्हणसर राग मोसर आमच्या जिवितांत आमी दवरता, ते कुजडेपण आमच्या जिवितांत दवरता, आमच्या जिविताक, आमच्या कुडीक आमीच शिक्षा दिवन आसा. त्या देखून नवें जिवीत, नवो संवसार, नवो सर्ग भायर प्रारंभ करचो न्हय. नवो सर्ग, नवें जिवीत आमच्या कुडी भितर पयलें आमी प्रारंभ करीत जाय. आनी हें करीत जाय तर पयल्यान पयलें दुस्मनाचो आमी मोग करीत जाय, एकामेकाचो आमी मोग करीत जाय. तो व्हड बरेंपण दुसऱ्याच्या जिवितांत न्हय, पयल्यान पयलें म्हज्याच जिवितांत बरेंपण लाभतलें आनी ताजे उपरांत दुसऱ्यांच्या जिवितांत बदलावण जातली. एक नवी समाज आमी बांदूंक हाडटले. आयचे पयले वचपाचेर आमी नदर केल्यार आमकां पळोवंक मेळटा खंयच्या रितीर सुरविल्ली पोवी सभा वाडटा आनी सडटा. आनी कित्या खातीर ही सुरविल्ली पोवी सभा सडटा? जर तर ह्या सुरविल्ल्या पोवी सभेच्या वर्सांचेर आमी नदर केल्यार हांगासर शिक्षा आसली. जो कोण क्रिस्तांवपणाक स्विकार करता, क्रिस्ताचे फाटलावदार जावन रावता, तांकां शिक्षा आसली. जुदेवची सनेद्रीन सभातावन
जायते फावटी आपोस्तलांक शिक्षा दिल्ली रोमाकारांची शिक्षा आनी ते वस्तू आनीक 50 वर्सां उपरांत येता ह्या वचपाच्या उपरांत पूण ह्या सुरविल्ल्या वर्सांनीच दगदोणी आसली जाल्यार नवे शीस क्रिस्तपणाक रिगतले आनी क्रिस्तांव जातले जेजू क्रिस्ताची नीज वळख मेळोवन ते क्रिस्तांव जाल्ले की जेजू क्रिस्ताक तांणी अर्थ करून वांजेलाची उतरां आयकून ते क्रिस्तांव जाल्ले की ना ते क्रिस्तांव जाल्ले बागार क्रिस्ती समुदायाक पळोवन क्रिस्ती समुदायाचे जिवीत कशें आसलें आनी हें पळोवन लोक तांचे थंय येतलो कित्याक ह्या क्रिस्ती समुदायांत कोणी गरजेवंत म्हणून नासलो जें कितें तांचे लागीं आसा ते वांटे करून दिताले आनी एकामेकाचो मोग करतले उंडो मोडटाना ह्या जेवणाच्या वेळार ते सांगाता येताले येवकरीचो ते आचरण करतले मागण्याक ते सांगाता येताले परिवर्तन तांच्या जिवितांत जाल्ली परिवर्तन भायर न्हय परिवर्तन सुरविल्ल्या क्रिस्ती सभेंत जाल्ली आनी हें पळोवन दुसरो लोक जुदेव न्हय आसलो लोक तरी ह्या क्रिस्तांवांक पळोवन क्रिस्ताक स्विकार करता आनी धर्म सभेक सांदे जावन भितर एकता ताका देखून परिवर्तन जर तर अक्रिस्तांव वा जुदेव न्हय आसल्या लोकांक तें जालें तर हें पयलें क्रिस्ती लोकांक तें हें बदलावण जालें तवळ मात्र बदलावण समाजांत जाता आयच्या उगडा दुसऱ्या पुस्तका दुसऱ्या वाचपान आमी पळयता उगडापण पुस्तकांत हांगासर एक नवो समाज बांदून घेवचे विशांत दुसऱ्या वसाप सांगता तर नवे समाज खंयसर आसा नवे सर्ग खंयसर आसा नवे जेरुसलेम खंयसर आसा जंय खंयसर देव आसा थंयसर नवी समाज आसा नवे जेरुसलेम आसा तर देव खंय आसा आमचे चिंतप जावन आसा देव सर्गार आसा वय देव सर्गार आसा खंयसर देव आसा तें जावन आसा सर्ग खंयसर देव आसा तें जावन आसा सर्ग त्या देखून असलोच एक निर्दिश्ट जागो म्हणून आमकां सांगूंक जायना जर तर देव हांगासर ना तर हो सर्ग गी आमी समजूंक जाय देव खंयसर आसा देव मनशांच्या सांगाता आसा देव मनशांच्या आत्म्या भितर वस्ती करता जर तर मनशांचो आत्मो नितळ आसा तर आनी देवाक त्या मनशाच्या आत्म्यांत रावूंक साध्य आसा तर पाताक येना तर एक भक्तीपणाचें बरें जिवीत मनीस जियेता तर देव आमच्या काळजांत जियेता जर तर देव आमच्या काळजांत जियेता तर तें जावन आसा सर्ग कशें देव आमच्या काळजांत जियोंक शकता पयल्यान आमी पवित्र स्थान घेतिल्ल्या वेळार पवित्र आत्मो आमच्या थंय येता आनी हो पवित्र आत्मो खंयसर जियेता पवित्र आत्मो आमच्या आत्म्यांत येवन वस्ती करता पवित्र आमी ह्या मिसाच्या वेळार जेजू क्रिस्ताक आमी सेवता उंड्या आनी वायना रुपार ताजेच कूड आनी रगत आमी सेवता आनी अशें जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांच्या कुडी भितर येता आम्हा सर्वांच्या जिविताक भितर रिगता आनी हो जेजू क्रिस्त आमी स्विकार केल्लो ह्या मिसा वेळार आमच्या आत्म्यांत तो वस्ती करता जर तर त्रिंदादीचो तिसरो मनीस पवित्र आत्मो त्रिंदादीचो दुसरो मनीस जेजू क्रिस्त आमच्या काळजांत येवन वस्ती करता तर देव बाप पयस रावन कितें करता तोय पवित्र आत्मो आनी त्रिंदादीच्या दुसऱ्या मनशा सांगता आमच्या काळजांत येवन वस्ती करूंक आशेता जर तर होच देव म्हज्या आनी तुज्या काळजांत येवन वस्ती करता तर सर्ग पयस न्हय सर्ग म्हज्याच कुडी भितर आसा म्हज्याच आत्म्या भितर आसा देव पयस न्हय देव म्हज्याच भितर आसा आनी तो वळ नवें जेरुसलेम पयस न्हय नवें जेरुसलेम म्हज्या थंय आसा नवें जेरुसलेम म्हळ्यार जेरुसलेम सांगतना हांगासर जुदेवांचे आर्क पेट आसली आनी देवाची वस्ती त्या जेरुसलेम टेंपलांत आसली म्हण ते पातयेतले त्या देखून नवें जेरुसलेम पयस न्हय नवें जेरुसलेम म्हज्या आत्म्या भितर आनी हांगासर देव येवन वस्ती करता पूण हाचे की पयलें बरेंपण आमी जाय तर आयच्या वांजेलाची उतरां एकामेकाचो आमी मोग करूंक जाय त्या देखून मोगाच्या बाबांनी भयणी
एकामेकाक स्वीकार करूंक आमी शिकया, एकामेकाचो मोग करूंक आमी शिकया, एकामेकाक गरजेक पावूंक आमी शिकया. तवळ आमच्या जिवितांत बरेंपण जावन आमच्या समाजांत बरेंपण जातलें. नवी समाज आमचे देखीवंत जिणी मारिफात एक नवी समाज, नवी क्रिस्ती कुटाम, हे नवी क्रिस्ती समाज आमकां बांदूंक साध्य जातलें. आनी अशें एक नवें जेरुसलेम आमच्या काळजांनी, एक नवो सर्ग दवरया, ताचो आदार आमी मागया. बापा, तुज्या परजेन तुजे समोर दवरली प्रार्थना दयेन मानून घे. मोगा सवेसो क्रिस्ती समुदायांत बांदूंक, तशें क्रिस्ताची बरी खबर प्रगट करूंक आमकां आदार दी म्हूण मागता हांव. हे आमी मागता हांव त्याच तुज्या पुता जेजू वरवीं. आमेन. गोवांचो हाडनायल्या स्वीकार कर बापा, वायंदकांचो हाडनायल्या स्वीकार कर बापा. आमकां साज भेटयता स्वीकार कर बापा. जीवने पावन कर दयाल मोगाळ बापा. स्वीकार कर काळीक मोगाची मोगाचे परदेशी मोग दैवीक देणी सर्वीची. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यानी तुमचें बलिदान सर पजूदारा देव बापाक मानता दसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनाकनी महिमे आमच्या न्याके सर्वेस्पर मानके. सर्वेस्परा आमच्या बापा, ह्या बलिदानांत आमचे कालती मागणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी जेजूची अमूल्य कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एका सगणीत देव सैमांत वांडो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी वळखून पावल्या, तशें आमच्या जिणयेंत तुज्या खऱ्या भुरग्याची साल सांबाळूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमचे काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरुकाळी आमी तुका वाकणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजी महिमेची कीर्ती आनी वाकणी वर्त्य दाबाच्यान आमी करचे. कित्याक जेजू जालो आमचे पासकांचे बली. जेदना कुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें, तेदना ताच्या परम यज्ञान आदल्या यज्ञाक संपूर्णाय दिली. जेदना ताणें आमची सडवण करून आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो, तेदना आपण करूया साखरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादान उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गींचे सर उदळबार निरंतरे गायतात तुजे मुखार. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्गांनी
सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय, उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससूंपेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासन तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. त्याच परेच्या वाण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नवे आनी ससणे कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत ते वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर तसो गुड परगटुया. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही परगटा. तुझ्या येण्यात सौम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत सवड आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेल आमी सुमेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा, पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमुखांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची एकाकूद कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अवंकार मोरये देवाचे माये सांगाती बगेवन धर्मदुतांनी सरुकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यासचे सुतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुटलेलां बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां तळ्ळें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार जाय, पूण ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बागन आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दीश घाल आनी तुज्या खुशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो.
एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडलेली. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ले आमी सर्व सुभागी. समया तुझे भितर आमचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या वचनाचो म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Muja selva, Jesu, muja deva, Jesu, muja raya, Jesu, muja jiva, muja deva, muja selva, Kaisar wasua. तुझे लागी आसा सोमिया म्हाका जिवीत दिवचे उदार. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा, कैसर वसुहा सदन करो माय पास. तूं सीश म्हजो सोमिया, तुजो मोग म्हजो उस्वास. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा, कैसर वसुहा सदन बरी भलायकी. तूं सोयस म्हजो सोमिया, गूण कर म्हाका बेगीन. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सेवा. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, संसार सांडून महिमे वंसावच्या आदी जेजून आमकां प्रिती मोगाची आज्ञा दिली आनी आपल्या मीत मेर नासलेल्या मोगाची कुणा कशी
आपले कूड आनी रगत आमचे काणपे वनसावन दवरले. ह्या प्रतिमोगाच्या जेवणांत वांटो घेवन जेजूचे आनी आमचे काळेज एक जाता म्हूण वळखून आमी तुका दिन वाचताव आनी त्याच काळजान एकामेकाचो मोग करता म्हूण करण्याने दाखोवन आमी आतां घरा वेताव. हो आमचो मोग पळोवन आमच्या भोंवतणीचो लोक जेजूक आपलो सोडूनदार म्हूण वळखून घेव. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. मोगाच्यानो आज सकाळी 9 वरां तावन संजेर 5 वरां म्हणसर हांगासर एका दिसाची रितीर आसतली. ही रितीर ब्रदर जॉय लसरादो आनी ताजें टीम चलोवन व्हरतलें. तुमकां सर्वांक ह्या रितीरेक वतायाचेर मोगाचें आपोवणें दिता. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. फांत्या फारार उठोन magdalene Mari Salomen गेल्यो परमाळ घेऊन आलेलुया. सूर्यो उदेवच्या वेळा एक भूकंप उवला. संसार बुन्यादी तावन हल्ला. आलेलुया. सोल्दाद सगळे तोर कापले. हेवशी तेवशी पळेवंक लागले. धरणी रापटोन शेवटोन पडले. आलेलुया. सरकार एक उस्वाड फांकला. एक देवदूत देवला. समको सेपुलक्रांत रिगला. आलेलुया. 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 मोगाळ पुत्रा सोवे अंकार मरे आशीर्वाद दिवा आमकां. भगवान कृष्णाचे कुरवेन एवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.